नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। अमित पालेकराक बीजेपीन घेवपाक पक्ष लाचार जावंक ना आनी इतको बारीकूय जावंक ना म्हणटात भाजपाचे फुडारी दिलीप परुळेकर आनी दयानंद सोपटे। प्रेम संबंधांतल्यान जाल्ल्या खुनांतल्या चलयेची कूड पुलिसांक आंबोले मेळ्ळी, जाल्यार आयज मडगांव रुमडामळ वाठारांत आनीक एका खुनाची नोंद। जीएमसीच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात आयव्हीएफ उपचारा खातीर नाव नोंदणी सुरू। आयव्हीएफ ट्रीटमेंट फुकट दिवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य। गोयच्या 11,500 अंत्योदय रेशन धारकांक सिलिंडराचेर मेळटली 475 रुपयाची सवलत। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। पेडणेच्या तांबोशे तोरशे सर्व्हिस रोडाची चाळण। फोंडकुला भितर रस्तो सोदचो तरी कसो, पेडणेकाराचो सरकारांक प्रश्न। आनी वाळपयत गांवठी भाजयाची बरी पिकावळ, मागणेंतूय वाड, मात पावस नाशिल्ल्यान पिकावळीचेर जावंक शकता परिणाम म्हणटात थळावे शेतकार। आनी आतां खबरो विस्तारांत। भाजपा कोणाकूच धमकोवन दादागिरी करून पक्षांत आपयना। ताका लागून आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी भाजपाचेर केल्लो आरोप पुरायपणान फटीचे आसात अशें विधान भाजपा पक्षाचो म्हणयारो दयानंद सोपटे हाणें केला। जाल्यार अमित पालेकर भाजपात प्रवेश तेका दिवपाक भाजपा पक्ष इतलो लाचार आनी बारीक जावंक ना अशें विधान दिलीप परुळेकर हाणें केला। अमित पालेकर यांका अटक जाली आनी दुसरो विषय असा तो त्यांच्यानी भारतीय जनता पक्षाचेर आरोप केलो की भारतीय जनता पक्ष तेंचेर प्रेशर घालता आनी तांकां भारतीय जनता पक्षान येवपाक हे करता। एक म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसा की ते पेशंट आदवोगाताक इतके खबर आसपाक जाय आसता आनी आमकां सगळ्यांक सुद्दां खबर आसा एखादो गुन्हो आसल्या शिवाय आपले पुलीस डिपार्टमेंट आसा किंवा एखादे पुलीस आहा ते केन्नाच कोणाक अटक करिना। त्या खातीर ते पार्टीक ते असले तो इन्सिडंट जाल्यानंतर ज्या मनशाक तेणी उबो केलो तेज्या फाटल्यान सुद्धा पूर्ण तोच आसा हे पेपरान छापून हाडला। आणि दुसरो प्रश्न असो की ताणे म्हटला भारतीय जनता पक्ष त्यांचे प्रेशर घालून त्यांना पक्षान घेवपाचो प्रयत्न करता। भारतीय जनता पक्ष इतको लाचार जावंक ना आणि इतको बारीक जावंक ना। जी भारतीय जनता पक्षाची आयडियोलॉजी जगा पटली जगा मान्य ते आज आपोआप म्हणून भारतीय जनता पक्षान जॉईन झाले। जसे म्हटले 2017 पासून आजपर्यंत जवळजवळ 2 डझन नवीन वेगवेगळ्या पक्षाचे लीडर मोठे लीडर या पक्षात आणि यदा कदाचित एखाद्या पार्टीच्या लीडराक दिसत असत की बाबा आपणाकय भारतीय जनता पक्षान जोडपाक या देशाचे पंतप्रधानाची जी आयडियोलॉजी आसा, दूरदृष्टी जी आसा, विचारश्रेणी जी आसा, उच्च विचारश्रेणी जी आसा, या देशाच्या जनते खातीर या देशाच्या आमच्या खंयतरी उज्ज्वल भवितव्य घडोवच्या खातीर जे वावरतात त्याच्यावर त्या प्रवाहान आपणही सामोरं जातो। जाल्यार तेंच्यांनी हांव परत रिपीट करता, जो ॲडव्होकेट अमित पालेकरान आरोप केला तो आरोप खोटो आसा। आणि दुसरे आणि एक वक्तव्य केला की भारतीय जनता पार्टी त्या पार्टी बरी ती ओली पार्टी, दुसरे तो ऍक्सिडेंट आणि भंडारी समाज त्यातून काहीच संबंध नाही। परवरे कामाक्षी ह्या चलयेचो खून तिच्या मोग्यान करून आंबोले घाटाचेर कूड उडयल्ली। गरब्या सयत परवरी पुलिसांनी प्रकाश चुंचवाडकरा कडेन ह्या खुना प्रकरणा विशीं वासपूस केली। प्रकाश चुंचवाडकरान ह्या खुनाच्या प्रकरणाची कबुली दिल्या उपरांत ताका परवरी पुलिसांनी अटक केलो।
परवरी पुलिसांनी आंबोली घाटार वचून कामाक्षीची कूड ताब्यात घेतली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. भयणीचे म्हजे चेडूं आशिल्ले कामाक्षी उतप नवेर. सो रातीक तेंचे कितें म्हापसा पुलीस स्टेशनान तेंचे कितें तो एकटो कोण भुरगो आसा. सो तेणी ताका मारलो रातीक मारलो आनी ताका मागीर पुलिसान पयलें दिसता की थंय कितें झगडी चलता. मागीर थंय झगडी चलता म्हणून पुलीस येयली. पुलीस येवन तांकां मागीर घेवन गेले पुलीस स्टेशनार. तांकां कंप्लेंट केली तेंचे. कंप्लेंट केली म्हणून ताका घेवन गेले भितर. ते चेडवाकूय घेवन गेले चेड्याक घेवन गेले. तांकां वॉर्निंग दिल्लें त्या चेड्याक की त्या चेडवाक तूं मारनाका आनी तें कांय करनाका म्हणून नाल्यार आपूण तुका भितर उडयतलो म्हणून. ते जावन सुद्दां चेडूं सोडलो ताका येयले चेडूं. मागीर चेड्याक तेंच्यांनी बेगीनच सोडलो की हेजली ताका तेंच्यानी दवरपाक चल्लो की सकाळी बरें. तर सकाळ पर्यंत दवरलें जाल्यार ते हे काय क्रायम जावचें नाशिल्लें. तेज्या मागीर कितें जालें चेड्याक सोडलो. तेजे नंतर तो ते चेडूं गेले फ्लॅटान. वो चेडो फाटाफाट तेजो गेलो आनी फाटाफाट तेज्या फ्लॅटान गेलो. खंय फ्लॅटान वचोन तेणी ताका मारलो म्हळ्यार ताका पयलीं तेणी तेजे तोंडान घातले टॅबलेट गळयोवन पडपाचें. पूण ताका ते असर कांयच जावंक ना. असर जावना म्हणून तेणी ते कितें केलें परतून ते नायफ आशिल्ले ताका ते नायफान मारलो आनी सगळें ते डेटॉल बिटॉल घातले आनी सगळें टॉयलेट सगळें धुवन उडयलें. तेणी धुले वॉश केलो. गाडी घेवन येयलो. गाडी घेवन येवन ताका मागीर गाडयेन घालून घेवन गेलो. मागीर थंयसून तेणी ताका तेज्या वांगडा म्हाका तेजो वॉश भावजी आशिल्लो की एकट्या कडेन तें जावपाक ना कित्याक ते चेडूं आमचे मोठे जिवाचे. ताका मारलो म्हणून ते ताका तेणी मारून 2 वरां नंतर तेणी परतून 2-3दां येवन गाडी घेवन 4 व्हिलरान येवन हांगा थंय तेणी पळयला. सेक्युरिटीन उलयला. त्या नंतर तेणी ताका ती डॅड बॉडी वयरसून सकयल हाडले. पूण डॅड बॉडी सकयल एकटो हाडूंक शकना. ताका 2-3 जाण तरी जाय. पूण ते म्हाका दिसता की तेजो भावजी तितून तिजो आसा भितर. म्हणजे तितून आनी 3-4 जाण कोण तरी आसतलेच. फुडें आसूंकूच जाय. बॉडी कितें केली बॉडी तेणी व्हरोन ते हांगासून चॅक पोस्ट बी काडून म्हळ्यार आंबोली घाटार तेणी थंय ताका डॅड बॉडी ताका तेणी घाटा वचून सकयल उडयले अशें म्हाका हे न्यूज कळ्ळा. एक डॅड बॉडी जर चॅक पोस्टांसून तुमी व्हरता जाल्यार फाल्यां कितें जावं शकता की चॅक पोस्टार आसून सुद्दां ही डॅड बॉडी कशी गेली. तुमचो कितें डिमांड आसा आतां. डिमांड आमकां आतां न्याय मेळोंक जाय. कित्याक एक आमचे घरांतलें चेडूं मेला. तेजे आवय तेजी मेंटेलिटी ताका बापूय ना कोण ना आनी तेणी ही क्रायम जर तो असो करून जर कोणाक मारून उडोवंक शकता जी फाल्यां ही आनी कोणाक जावंक शकता. ते आतां तेच आमकां असो न्याय मेळोंक जाय. त्या पुलिसा कडेन एक खंय तरी चुकला म्हापसा. तेंच्यांनी इतले बेगीन तांकां सोडूंक जायना आसलें. एक दवरलेले ताका ते एक चेडूं म्हणून ते उरतले आसले. आमकां इतलें आमकां काय आमकां न्याय मेळपाक जाय. म्हणजे कोण SP DSP कोण PI तेणी आमकां हेल्प करचें आनी तेंचे कडेन मागता. माझ्या भयणीक तो कितें केला पण तेणे खूब ब्लॅकमेल केला तेजे भयणीक आनी ताका फाशीची सजा जावपाक जाय. म्हाज्या भयणीक जे कशें तेणी रडयला पळय तशें तेजे भयणी आसा तेजे भयणी बरोबरूच जावपाक जाय. आनी तो जो भयणीचो घोव आसा भयणीच्या घोवाचे आत्तां 1 म्हयनो जाले लगीन जावन आनी तो भयण जो आसा पळय ते भयणीच्या घोवाक बीन तेणें सगळें ब्लॅकमेल केला. ते भयणीच्या घोवाक बीन सगळें सांगला कित्याक ते तुजो भयणी इनवॉल्व आसा तितून. ते जिजून आमकां सांगला तुम्ही जाय ते करा आमकां कांय फरक पडना म्हणून सांगला. तर हांव सांगता की प्रकाशाच्या बरोबर तेंचे पुरो फॅमिलीक धरा तुमी कोणाक सोडपाचें नाका. जे म्हाजे भयण जेला पळय तेंकांय सगळ्यांक दिसपाक जाय की म्हाज्या भयणीची परिस्थिती कितें जाला. गोंयांत खुनाचें सत्र सुरूच आसा. शुक्रारा रुमडामळ हावजिंग बोर्ड वाठारांत सादीक बेल्लारी ह्या व्यक्तीचो खून जालो. ताच्या घरातूच ताची कूड सापडली. ह्या घडणुकेची म्हायती मायणा कुडतरेच्या पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल जाले. फुडलो तपास चालू आसा. इसको हमको राइट नहीं था सजा देने के लिए. कानून है, कायदा है. हर इंसान अगर कानून ऐसा हाथ में लिया तो आगे का क्या होगा. और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, तुम लोग सोचो समझो. अगर कोई गलत करता है उसके पुलिस के हवाले में करो. पुलिस उसका सजा देने के लिए बैठा. कोर्ट है, पुलिस है, लेकिन इतनी बेरहमी से उसके माँ बाप लोग क्या देख के जीनेगा. उसके बाप के कंधा है, उसको बाप को कंधा देना चाहिए. आज उसका बाप उसको क्या देखो बच्चे को कंधा देगा. लेकिन जो भी हुआ ये गलत हुआ. मारने वाले तुम लोग भी अपनी जमीर को जगा के देखो कि ये तुमने सही किया क्या. उसके माँ बाप को देखने का था. कुछ था गलत किया उसको फिर से पुलिस के हवाले करने का था. मगर उनको किसी ने राइट नहीं दिया ऐसा करने का. ये मैं बोलती हूँ
और कोई गलती हुआ तो क्या दिमाग नहीं चल रहा बात करने के लिए भी, जो हुआ बहुत गलत हुआ। आम्ही सध्या आसा रुमडामा हावसिंग बोर्ड हांगा आनी हांगा सादिक शेख एलायस लॉली हे 22 वर्सांच्या भुरग्याचो आपल्या घराकच आज सकाळी 9:30 मर्डर जाल्लो आसा। सादिक शेख हो एक खुना भितर खुना खाली तो जेलीक आशिल्लो आनी 3 म्हयन्यां पयलीं तो बेलीचेर सुटिल्लो। लोकांचो असो हें आसा की जे पयलींचे खुनाचे जे ऑपोजीट गँग आसा तांणी मारपाक हात आसा अशें ते लोक हांगा उलयतात। सादिक शेखान कांय दिसां पयलीं फातोड्डा पुलीस स्टेशनाक आपल्याक धमकी आयल्या अशी कंप्लेनी दिल्ली आनी आज सकाळी 9:30 ताका गळो चिरून धारदार हत्यारान ताजो गळो चिरून मर्डर केल्लो आसा। सादिक शेखाच्या घरांत ताजे आवय आनी बापूय कामा निमित्त भायर गेल्लीं आनी दार उगडेंच आशिल्लें। हाजो फायदो घेवन खुन्यांनी ताजो खून केल्लो आसा। मायणा कुडतरी पुलीस हाजो ह्या खुन्याचो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकर। IVF फॅसिलिटी पुराय गोंयच्या लोकांक खातीर फुकट आसा। अशी फॅसिलिटीज खंयच्याच राज्यांत मेळना अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। शुक्रारा बांबोळेच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात IVF फॅसिलिटी नोंदणी करून दिलेली आसा। अशा ह्या फॅसिलिटीजांचो गोंयकारांनी लाव घेवचो अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केलां। PHC पळयात, आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळयात, आमचे डेफिशियन्सी थोडे आसूं येत पूण त्या दर्जेर पावपाक जे कितें पावलां आमी घेतल्या वेगवेगळ्या संस्थे कडेन हब एंड स्पोक मॉडेल पासून आयज IVF सेंटर हे एक स्वप्न आशिल्लें। देशान पयलें हॉस्पिटल न्हू, जगान पयलें हॉस्पिटल जे कोण फ्री दिता, कोणूच फ्री दिना, कदाचित खंय कडेन सबसिडायज करूं येत पूण आमी जे फ्री ट्रिटमेंट आमी पूर्णपणे CSR ड्रिवन हे सगळे आमी केल्ले आसा। म्हणून हे आयज भारतीय जनता पक्षाचो सरकार, आमचे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी देश जे चलयता आमचे देशाचे प्रधानमंत्री हे दिल्ली मॉडेल फक्त हायप मॉडेल। दिल्ली मॉडेलान वचून पळया मुद्दम ते मोहल्ला क्लिनिक्स आनी तरेतरेचे गोष्टी ज्या गोंय राज्यान तुमी पळया, गोंय राज्यान आमी तेजेर चड टिका न करता आमी आमच्या राज्यान गोवा मॉडेल आमी फॉलो करूंक जाय। गोंय राज्यान आमी कितें चल्लां, आमचे कार्डियक फेसिलिटी पळया, आमचे आयज हे IVFची फेसिलिटी पळया, तेज्या भायर आमी रोबोटीक सर्जरीची आमी मार्गार हाडपाचे, प्लस PHC CHC कशें लिंकअप करपाचे, हे सगळे गोष्टी तुमकां टायम टू टायम येतले। ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ डिस्कशन फायनल स्टेजीर पावले आसा। आतांच डॉक्टर अमित महादेव बी हांगा येतले, तेंचे बी आमी आतां टायअप करून एक गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक इन्स्टिट्यूट आमी एक सेटअप करपाचें ऑलरेडी डिसिजन जाला। हे आमी 19 डिसेंबर आमचो टार्गेट आसा। IVF सेंटर हे सक्सेस स्टोरी जातली। हे देशान न्हू जगभरान उलयतले की गोवा मेडिकल कॉलेज एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान आमचे बऱ्यापैकी डॉक्टर जे आसा, डॉक्टर म्युरियल आहा, तेंची डॉक्टर अजीत आहा, पुराय टीम, डॉक्टर मधू आहा, डॉक्टर केदार जे आमच्या तेंच्या खातीर आयज आमी ह्या स्टेजीर पावले। तांकां मुद्दम हांवें सांगलेलें आसा की पयशाची कसलीच कमी जावची ना, गोंयचे जनतेक कितें बरें आमी करूं शकता, सामान्य जनतेचे खातीर तेजे जिवनान कशें आमी वेगळ्या तरेन आमी परिवर्तन करूं शकता हेज्या खातीर आमी सरकार चलयता। आउटरीच प्रोग्राम आमचे आनी स्ट्रेंथन करपाचें काम आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा की हब एंड स्पोक मॉडेल आमी कशें वयतले। आमी मुद्दम डॉक्टर केदाराक सांगलां की जे कितें तुमकां करपाक जाय की हे सेंटराक एक टॉप क्लास सेंटर देशान करपाक ते सगळे फायनान्शियल असिस्टन्स तांकां गावतले आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय। सुमार 11,500 जाणांक सिलिंडराच्या सबसिडीचो लाव मेळिल्लो आसा। तशेंच सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो निधी लाभार्थ्यांक 15 सप्टेंबर मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। 11,500 लोकांक AY रेशन कार्डाच्या होल्डर जे येता तांकां आमी एडिशनल 275 रुपीजची सबसिडी पर मंथ दिली। म्हणजे ह्या सगळ्या लोकांक गोंयांतल्या सगळ्या गॅस सिलिंडरांक 200 रुपयाची सबसिडी पयली मेळ्ळ्या आनी हांकां एडिशनल 275 रुपयाची मेळ्ळ्या कारणान सिलिंडर जो डायरेक्ट सबसिडी 475 रुपयाची तांकां सबसिडी मेळ्ळी। तुम्ही म्हणले की जे सगळे सोशल स्कीम आसा 15 सप्टेंबर सगळ्यो सोशल वेलफेअर सगळ्यो स्कीम ज्यो आहा पयली ट्रायबल वेलफेअराच्या अंडर, सोशल वेलफेअराच्या अंडर, वुमन एंड चायल्डाच्या अंडर, ह्या सगळ्या सबसिडीचे पेंडींग पयशे जे कितें तितक्या म्हयन्याचे आहा तितके आमी 15 सप्टेंबराच्या पयलीं दिता। एडिशनल उरलेले जांकां सँक्शन लेटर दिवपाचें आसता तांकांय प्रयत्न सुरू आहा एट अ टायम दिवपाचे। रायसाचे अजूनही कन्फ्युजन आहा सगळे हांवें आत्तां त्या खातीर एक्सप्लेन केलें। फॉर्टिफायड युक्त रायस जो आसा वो प्रोटीन युक्त रायस आसा, त्याती तो लोकांनी प्लास्टीकचो रायस समजपाचो न्हू। तामोशे आणि तोरशा गांवच्या मदीं राष्ट्रीय महामार्गाकडल्या सर्व्हिस रस्त्याची सामकीच बाबत परिस्थिती जाल्या। रस्त्यार पडिल्ले खड्डे आणि धुल्लाक लागून थळाव्यांक भयंकर त्रास सोंसचे पडटात। तांबोशे आणि तोरशा गांवच्या मदीं राष्ट्रीय महामार्गाकडल्या उड्डाण पुलाकडल्या सर्व्हिस रस्त्याची सामकीच चाळण जाल्या। रस्त्यार पडिल्ले खड्डे आणि धुल्लाक लागून गांवच्या लोकांक भयंकर त्रास जाता।
रस्तो बांदच्या पयलीं सरकारान गांवच्या लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हणून व्यवस्थीत सर्व्हिस रस्तो बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, मात आजून कोणेच ताची दखल घेवंक ना. सरकारान कशें म्हटलेलें की पयले जे सर्व्हिस रस्ते आसात ते सर्व्हिस रस्ते करतले आनी जे आजूबाजूची जी घरां आसात पळय तांकां कसो प्रॉब्लेम जावचो ना हेची सगळी आपूण दखल घेता. पण जेन्ना MURन जेन्ना रस्तो करपाक हातीन घेतलो तर तेंच्यांनी मेन रस्तो केलो आनी जो सर्व्हिस रस्तो जो पयलींचो आसा तो तसोच आसा. आयज जर ताची जर स्थिती जर पयली जाल्यार पावस आसात आमी ना म्हणिना, पण पावसाच्या पयलीं पासूनच जे खड्डे आसले पळय न्हू आतां पावसान ते मोठे जाले आनी इतले उदक जे हे सकयल्या हितून आसल्यामुळे देगेच्या घरांनी संपूर्ण घरान उदक सरता. ते सायडीतल्यान व्हाळ म्हणून जो आसा त्या व्हाळात ते पाणी वाडल्या उपरांत परत घरान येता. हे सायडीन हांची दुकानां मोडलेली आसा आनी दुकानां मोडल्या मुळे थंय माती घातले तेचे उदक परत हांगा भरता. म्हणजे ह्यो जो हांगाच्यान एक 200 ते 300 मिटराचो जो रस्तो आसा तो पूर्ण रस्तो खचलेलो आसा आनी सामको म्हणजे ताका तुमी रस्तो म्हणटल्यात अशी परिस्थिती ह्या भागान अशी ना. ह्या सर्व्हिस रस्त्याक लागून आशी कुशीकच्या घरांतल्या जाणट्यांक वा दुयेंस मनशांक धुल्ल तशेंच ध्वनी प्रदुशणाचो बरो त्रास जाता. चवथ लागीं पावल्या आनी सोयऱ्या दायऱ्यांक गाडयो तरी वेवस्थीत सुटपाक लागून निदान चवथी पयलीं तरी हो सर्व्हिस रस्तो जावचो अशी लोक आस्त दवरून आसात. जाणटी आहात, भुरगीं आहात, रातची झाम ना, अर्ध्या रात्री गाडये बिडये घाड घाड जाले, आवाजान झाम येयना आनी तो प्लस ते धुळीचो प्रॉब्लेम जाता तो सेपरेट. तो पयलीं सांगला दिता आनी आतां सांगतात आमकां मशिनां चलोवंक मेळची ना थिंगा. तो मेन हायवे जातलो पुरो तेन्ना दिता आनी मेन हायवे रेडी पोजिशनार जावंक फुडल्या वरांच येतना. रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला की फाल्यां बॉम्बेच्यान भायल्यान सगळी कडल्यान लोक येतले. आतां हेजेर मातशें प्रशासनान लक्ष दिवंक जाय आनी करूंक जाय जाता तितले बेगीन. कित्याक लागून ते गणपती बेगीन येयलो, रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला तितून गाडये घालूंकय जायना, चलोवंकय मेळना. रस्ते इतले पाड पडल्या की रस्ते खड्डे आहा का खड्ड्यान रस्तो आहा हेच कळना. आयज सरकारान सांगलेलें की आमी पयले तुमकां सर्व्हिस रस्ते दितले, जाल्यार सर्व्हिस रस्तो एकूय सारको ना, गायब आसा. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MURचो तो एक सरकारचो जावंय जाल्लो आसा आनी हांगा जर काम करता त्या लेबरां कडेन पयले जाल्यार एकूय दीस एकूय इंजिनियर आसना. पण इंजिनियर हे खंय आसतात हो मोठो प्रॉब्लेम आसा. आनी जो आमचो गोंयचो जो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा तो न्हिदलेलो आसा, ताका काय पडलेलें ना आसा. हे सरकाराक कितें जाय हेच कळना आमकां आयज. तेंच्यांनी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरोवपाचे, नाजाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचें पडटलें इतलें हांव सांगता. म्हणजे अशा पद्धतीचे प्रकार ह्या भागात जाता तितल्या बेगीन ह्यो रस्तो जावची अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा. हांगासले जे गाडये जे व्हरतात तांचे अशें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन जावची. आमचे सगळ्यांकडे जे सरकारा कडेन आनी MUR कडेन मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून पावसा वाळपय शारांत गांवठी भाजयांची आवक वाडल्या. शुक्रारा व्हडा प्रमाणात वेगवेगळ्या तरेच्यो गांवठी भाजयो रस्त्या कुशीक घेवन विकपाक बशिल्ल्यो. 11 प्रमाण चिबूड आनी हेर भाजयांची दर आसा. श्रावण म्हयनो आशिल्ल्या कारणान लोक भाजी घेवपाक गर्दी करतात. पावस गायब जाल्ल्यान शेतीचेर व्हड परिणाम जातलो अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. गिरायक आसा आतां गांवठी भाजी लोक व्हरपाक येना. लोक सगळ्याकच बसता. पावस बी ना. आता बाजारान खुबशे लोक भायले बसतात. तेंचे कितें आता हे चिबूड कशे आणि तवशी गांवठी भाजी ह्या वर्सा बरी आहा. पावस पडल्यार जातली. चवथी कडेन भाजी मेळटली.
गोंयचो खण वेवसाय सुरू जावपाची गरज आसा. गोंयचो खण वेवसाय जाता तितले बेगीन सुरू जावपाची गरज आसा. खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत ताचो फटको ह्या वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्या कितल्याशाच जाणांचेर जाला. गोंयचो खण वेवसाय परत सुरू जाल्या उपरांत गोंयकारांक ह्या वेवसायांत घेवपाक खण कंपन्यांनी प्राधान्य दिवपाक जाय, तशेंच शाश्वत पद्दतीन खण वेवसाय सुरू जावपाक जाय अशें विरेश बोरकार म्हणटा. जाल्ली आसा, मायनींग बंद आसा आनी सगल्यांकूच दिसता की मायनींग जी आसा ती लिगली स्टार्ट जावची म्हणून. कारण जे अनएम्प्लॉयमेंट त्या वाठारांत वाडलेलें आसा आनी लोकांची परिस्थिती तुमी सांगता तशी आमीय पळयल्ली आसा. खुबशे लोकांची परिस्थिती वायट जाल्ली आसा आनी तांकां खंय ना खंय कितें ना कितें काम धंदो असो जाय. आयज ही म्हाका दिसता बेग्यानच्या बेगान जी मायनींग आसा ती चालू करपाक जाय लिगल पद्दतीन. आनी हे विधानसभेन पासून आमी मांडलेलें आसा की खंय ना खंय तांकां रिलॅक्सेशन जावं खंय ना खंय तांकां बरे पैकी जो ट्रान्सपोर्टाची आसा जावं आनी कितें आसूं आनी हे गोंयकारांक म्हटल्यार आमचे जे स्थानीक गोंयकार आसा आनी त्या वाठाराचे आसा तांकां काम मेळचें. आनी खंयचीय जी कंपनी फाल्यां हे पासून करता मायनींग स्टार्ट करता ते आमचे नीज गोंयकार जे आसा तांकांच दिवचें ही आमची मागणी आसा. कारण अशें जावपाक जायना फाल्यां मायनींग स्टार्ट जाली आनी ती भलत्याच भायल्यांक काडले आनी तांकां कामाक लायले अशें जावपाक जायना. कित्याक मायनींग आसा ती लोकलांचेर बेस्ड आसली पयलींच्यान आनी ही फुडें पासून लोकलांचेर बेस्ड आसपाक जाय. मये आणि नार्वे पंचायत वाठारांत मेळून 3 गणपती विसर्जन थळांचे नूतनीकरण करतले. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें एकाच दिसा ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. उदका स्रोत खात्या वतीन हे काम करतले. मयेच्या पाटो आणि कुंभारवाडो तशेंच नार्वेच्या कोनाटी वाड्या वयल्या गणपती विसर्जन थळांची चवथी पयली दुरुस्ती जातली. ह्या वेळार सरपंच, पंच, उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. आयच्या ह्या शुभमुहूर्ताचेर आमी मये मतदारसंघांतल्या 3 जाग्याचेर आमचे गोंय राज्याचे WRD खातें हेच्या फंडांसून 3 गणपती विसर्जन स्थळांचे सुशोभीकरण हे काम शुभारंभ आमच्या हाती आयज जाल्लो आसा. एक म्हणजे चिमुलवाडा जे जाग्यार आमची अंगणवाडी हांगासर जी गणेश विसर्जन तळी आहा ते जाग्याचेर सुशोभीकरण जालें सुरवात केल्ली आसा. तशेंच कुंभारवाडा हांगासर हे गणेश विसर्जन स्थळ आहा ह्या जागेचे काही रिपेर वर्क आनी सुशोभीकरण जावपाचें आहा हेजो शुभारंभ जाल्लो आहा. आनी नार्व्या हांगासर ज्या जाग्यार एक गणपती विसर्जन जागा आसा त्या जाग्याचेर सुशोभीकरण करपाचें काम आयज सुरवात जाल्लें आहा. अशा 3 कामांचो शुभारंभ आमच्या हाती आयज जालो आनी हेका लागून आयज WRD खात्याचे मंत्री माननीय श्री सुभाषभाई शिरोडकर यांचे हांव आभार मानता. स्पेशली मया खातीर तेंच्यांनी जो वरद हस्त तेंच्यांनी दिल्लो आसा ह्या कामाच्या रुपान हे काम तेंच्या हस्ती जे जाता आनी हे सहकार्य जे मेळटा ताका लागून तेंचे चडांत चड हांव आभार मानता. आनी आयज समस्त मयवासियांक तशेंच आमच्या मय मतदारसंघाच्या सगळ्या जनतेक आव्हान करता की आमकां जो देवान एक सपोर्ट दिल्लो आसा तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हे मय मतदारसंघाचो विकास करता आसतना असे जे भाग आसा जे खंय तरी उर्वरीत उरलेले आसा जे डेव्हलप करपाचे आहा अशा सगळ्या कामां खातीर आमी सगळे जाण एकजूट जावन ही कामां आमच्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आमच्या गोंय सरकाराच्या वतीन करून घेवया. आयज आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणान आमकां खुबसो आयज हातभार ह्या सरकाराचो मेळटा आनी ह्या कामां खातीर स्पेशली जे सहकार्य केल्लें आहा सगळ्या सरकारांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे सरकाराचे सगळे मंत्रीगण आनी आमदार सगळ्यांचे हांव आभारी आहा. वास्को IOC जंक्शनाचेर चलिल्ले फ्लायओव्हराचें काम कसली सुरक्षीततायेची उपाय येवजण करिनासतना सुरू आसा असो आरोप समाज वावरपी नजीर खान हाणें केला. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन हें काम सुरू आसा. हांगा आशिल्ली क्रेन धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्या कारणान ती पडपाची भिरांत लोकांच्या मनांत आसा अशें नजीर खान हाणें म्हटलां. आमदार, नगरपालिका तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या विशया कडेन लक्ष घालचें अशी मागणी ताणें केल्या. बट हिंगा आयज स्ट्रक्चर एक रेडी जावपाक लागला फ्लायओव्हराचे आमी समजले की हायट एक 6 मीटर 7 मीटर जातले ओके आसले. सो आयज हांव 6 म्हयने पळयता तो स्ट्रक्चर इतलो वाडत गेला इट्स ऑलमोस्ट 21 मीटर आनी तेजे सायडीक एक क्रेन आसा. क्रेनाक पळय स्लॅब 2-3-4 आसा. आयज हे स्ट्रक्चर बांदता ते इतले हेवी ड्युटी आयन्स आसा आनी आसा हेंच्यांनी प्रिकॉशन कांय घेवना. प्रिकॉशन म्हणल्यार हे इतलो बिजी रोड आसा फाल्यां कितें बी ट्रेजिडी जाले सगळे स्ट्रक्चर आसा पळय रोडाचेर येतले आनी हिंगा रोड गाडी वयता मोटरसायकली वयता सद्दां हांव पळयता ते
सगळे मोटरसायकल ते वयर पळयता स्लॅब खंय आसा ही आसा म्हटल्यार कोण इनिशिएटीव घेना. आयज हे म्युन्सिपालिटीचे रायट आसले बाबा हांकां नॉर्म्स कितें दिला, कन्स्ट्रक्शन करपाक कितें नॉर्म्स घेतला, सेफ्टी कितें घेतला, सेफ्टी कांय घेवना. हे स्ट्रक्चर बांदीत आसा हायट चल्ली आसा. सो फाल्यां कितें ट्रेजिडी जाल्या हू इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. हां आतां हे कोण डिमॉन्स करता पळय तेंच्यांनी कितें म्हणून सेफ्टी हिंगा दवरला कांय ना, एक मनीस ना. सेकेंड थिंग ट्रॅफिक डिपार्टमेंट इतली हेवी ड्युटी करता म्हणजे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आसपाक जाय ते ना. म्युन्सिपालिटी कांय एक्शन घेना, कलेक्टर कांय एक्शन घेना. हां ते सगळे तेंचे अंडर आसा. एक सादो मनीस कितें बांदपाक गेला न्हू बाबा तुवें नॉर्म्स कितें घेतला, सेफ्टी प्रिकॉशन कितें घेतला. आयज हांकां विचारपी कोण ना, हेंच्यांनी प्रिकॉशन काय ना. हांव मोस्ट ऑफ द लेबराक पळयता सेफ्टी बेल्ट ना तेंचे कडेन. सेफ्टी बेल्ट आसपाक जाय. आयज आमचे MLA ओ लोक आयज MLAची ड्युटी आसले कितें तांकां पडलेलें ना. थोडे MLA म्हणटा कितें बी इशू काडला नजीरान होमवर्क सारको करूं ना, नजीरान हे करूं ना सारकें. तुवें कितलो होमवर्क करून एसेंब्लीन गेल्लो तें आमी सगळ्यांनी पळयलां, फूल गोंयान पळयलां. पण हांव तुमकां दोगांयकूय रिक्वेस्ट करता बाबा हेजेर इशू घेया. कितें ट्रेजेडी जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आनी पब्लिकाचे लायफाचे थ्रेट आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.